कला अकादमीच्या वाठारांतले स्क्रॅप बेगोबेग काडचे म्हूण पणजे भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांची कला अकादमीक नोटीस। ह्या स्क्रॅपांत पावसाचें उदक भरून डेंग्यू मलेरियाच्या जळारांची वाड जायत म्हूण शिटकावणी। जायते फावट तोंडान सांगून खंय आडनदर केल्ल्यान नोटीस काडची पडली। आम्ही सध्या आसा ते म्हणल्यार कला अकादमी सदांच वाद विवादान आता 1 वर्स जालें पळयता आमी काही दिसा पयलीं हांगासर एक स्टोरी केल्ली की कला अकादमीच्या भितर कंपाउंडा भितर हांगासर मिनी स्क्रॅप यार्ड जाला काय कितें असो प्रश्न उपस्थित केल्लो। ताच्या उपरांत जी आमची डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांच्यान ताका मे म्हयन्यान नोटीस काडिल्ली की हांगा जे स्क्रॅप सगळे ते क्लियर करचे, कारण पावसा दिसांनी डेंग्यू जावपाची आनी कितें मॉस्किटो ब्रिडींग जावपाची शक्यता आसा ताका लागून। पूण आतां परत आमकां दिश्टी पडटा की हांगासर सद्या तांच्यांनी टेम्पररी एक ताडपत्री घातल्या आनी ते सगळे थोडेशे आहा ते एरिया आहा ती कवर अप केल्या, पूण थोडीशी एरिया आहा ती प्लास्टीक बॉटली आनी कितें पायपां ती तशीच पडलेली आसा आनी ताका लागून हांगासर मॉस्किटो ब्रिडींग जावपाचे चान्सीस आसा। कारण आमी पळयता की गोंयांत सद्या खास करून डेंग्यूचे जे पेशंट आहा ते वाडलेले आहा। पणजे पळयता आमी की खुबशे कडेन कचरो आसा, तांकां अशी नोटीसी बी कोणाक काडल्या तुमी? कचरो म्हणजे आमकां मेन प्रॉब्लेम इज द स्क्रॅप दवरतात किंवा स्क्रॅप यार्ड्स आसा स्क्रॅप जे आसता तातूंत उदक साठू शकता। म्हाका उदक इल्लेशें पुरो न्ही डेंग्यूचे मॉस्किटो, सो इवन कला अकादमी कडेन सुद्दां कला अकादमी कडेन खूब स्क्रॅप पडिल्लो आसा। तांकां आमी मन्सूनच्या पयलीं सुद्दां तांकां सांगिल्लें, तांकां तेन्ना सुद्दां नोटीस दिल्ली। आता हालीं परत नोटीस दिला तांकां कितें म्हणून दे हॅव टू रिमूव दॅट स्क्रॅप ऑर दे हॅव टू कीप इट अंडर कवर। ते तातूंत उदक भरलें की आमकां डेंग्यूचे मॉस्किटो ब्रीड जातले। स्टुडंटा खातीर कला अकादमीच्यान रुपेश रावत।